Basically, we two spots we looking at closures. आम्ही काल आमचे इश्यू मांडिल्ले की क्लोजर नाका आणि क्लोजराचो ऑल्टरनेट कितें आसूंक शकता कित्याक गोंयकारांक ह्या कामान त्रास जावंक जायना. हांगा जे रस्ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे न्हय पूण एका जाग्यार हांगाचे सेंटिमेंट्स कळचे ना. एक म्हणल्यार टुरिजम सिजन सुरू जाला आनी एक आमचे लोकल रेजिडेंट मुवमेंट फक्त पर्वरकार आनी पिलेनकार आनी म्हापशेकार म्हणून न्ही पूर्ण गोंयकार हो स्ट्रेच यूज करता. जेन्ना ऑल्टरनेटीव आसा जाल्यार PWD ते लक्ष घालें जाल्यार ऑल्टरनेट लेन तयार जाता आनी स्मूथ ट्रॅफिक फ्लोय जाता. हाज्या खातीर काल जी आमी मिटींग ऑफिसान घेतिल्ली ती मिटिंगेचो मुद्दो आज ऑन सायड येवपाचो आशिल्लो दोन गोश्टी खातीर. प्लॅनिंग म्हणटा तें ऑफिसान बसून केन्नाच जायना. प्लॅनिंग म्हणटा तें रस्त्यार येवनूच पळोवन घेवचें पडटा. आमच्या बरोबर आज कलेक्टरूय आयल्या, PWDचे ऑफिसर्सूय आयल्या, आमचो म्हापशेचो म्हजो मित्र डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ आसा, डेप्युटी सरपंच पिरेंचो बाब अजय गोवेकर आसा, बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आयिल्ले की सगळ्यांचें काम ताणें समजून घेवन करपाक इफेक्टिवली विथ द वे वी हॅव स्पोकन एंड वी हॅव स्पोकन टू आवर कलेक्टर. देर आर वेज एंड मीन्स रायट फ्रॉम पर्वरीम बाजार टू हियर विदाउट क्लोजर टू फायंड वेज. सो दोनूच पेना कडेन त्या सायडीक पर्वरीम बाजारा कडेन खंय जंय त्रास जाता वी हॅव सजेस्टेड टू देम रातचे 9 ते सकाळी 5 तांणी काम करचें. व्हडलो टायम रस्तो ओपन दवरचो सकाळी. ज्या तरेन ट्रॅफिक मुवमेंट सद्या चालू आसा आनी पीक ट्रॅफिक मुवमेंट चलता हें समज केलें जाल्यार खंयचोच भितरलो एरिया हो लोड घेवन पावचो ना. हेवी व्हेकल्स आमी तांकां कारसवाडा कडल्यानूच डायवर्ट करपाक लायले पूण आमच्यो ज्यो बारीक ते टू व्हिलर आसा, गाडयो आसा, जे मुवमेंट डेली आमी ट्रॅफिक करतात प्लस ट्युरिस्ट तांचे मुवमेंट स्मूथ करपा खातीर आज पूर्ण थंयच्यान हांगा आमी आतां आरजी हॉस्पिटला कडेन आयले. वी हॅव वॉक द होल रूट टू एन्श्युअर दॅट एवरी प्लेस इज बींग सीन. सर्टन स्टेक होल्डर्स वी हॅव स्पोकन टू ज्यांचे आमी नॅशनल हायवे कडेन उलयल्यात तांचे समज कंपाऊंड काडचो पडटा कितेंय काडचें पडटा टू क्रिएट एक्सेस जाल्यार तो जातकर परत तांणी रिस्टोर करून आसा तसो दिवचो पडटलो. आमी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की कालची आनी आयची मेळून 1 मिनीट करा विच हॅज टू बी शेअर्ड विथ द PWD मिनिस्टर एंड ऑनरेबल CM फॉर विच वी नीड टू एन्श्युअर की हे रस्ते न बंद करता देर आर सोल्युशन्स विच वी हॅव शोन. Only if required, we need to escalate it will down. I will also brief CM and the PWD minister on this. Like a very positive discussion today with Honorable Minister Rohan Gaute, who's a local MLA of Porvorim, along with Ankit Yadav, who's the collector north. तशेंच C Mr. Kamath, Vice Deputy Sarpanch of this village panchayat बाब अजय and बाकीचे सगळे पोरवरचे पंच मेंबर and बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक. Most importantly, I want to stress that a lot of people travel to Mapsa, from Mapsa and from Panjim to Mapsa for work. जायते जाणांनी आमकां फोन जायते फावटी केलेलो आसा. आयज सकाळी सुद्दां आयज फोन आयिल्लो आसा की ह्या पोरवरच्या ट्रॅफिक अरेंजमेंट्साचे कितें आसा विचार करप. What is the future? What is the plan? Along with my dear friend Rohan Gaute, we have been monitoring on telephone for the last so many months. What can we do? How can we do? मुद्दामूच तेंच्यांनी आमकां ह्या कालचे मिटिंगेक आपयले so that we can also give one few inputs. I want to stress that I am one of the few MLAs who drives a car every day. Every day I drive. I use this road on a regular basis. Even if I have a driver, हांव ड्रायव्हराक कुशीक दवरून हांव गाडी चलयता, स्वता गाडी चलयता म्हाका कळपा खातीर लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें आसा, लोकांक कशे त्रास जाता. So when I drive a car, I understand things from a different perspective. त्या कारणाक I was able to give certain inputs to the department, to National Highways, to collector and to Rohan Bab as to how we can figure a way out.